सांगता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुका धावणाव नामसो चिनिये अंका तुरपेन केलाय सत्कार होवी स्नानान तुझी भुरगी जाल्या होवी तत्म्याच्या देण्यान भरल्या होवी सभेचे सांदे जाल्या होवी जावच्या तुझे लागी सरल्या सांगता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुका धावणार आमचो चिनिये अंका कुरपेन केलाय सत्कार तुझ्या नावान जर संगी मेळटा तुझे हजर पण भोगूंक पावता तुझी दया माया साकोंक सकता तुझ्या बेसावान नंदन जाता सांगता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुका धावणार आमचो चिनिये अंका कुरपेन केलाय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्मेचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो दैवीक काकुळत कितें आनी कशें परिवर्तन हाडटा म्हणल्या विशयान थोडोसो वेळ मोठवो नियाळ आमी केलो आनी आज दैवीक काकुळतीचो आयतार आमी आचरण करनासतना देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता आनी मोग करचो देव खंयच्या लेवलाक येवन पावता ताका कितें तूं गरजेचो तुमी हर एकली आमी हर एकली ताच्या फाटीं येवचें ताच्या मोगांत आमी हर एकली वांटेली जावंक तो आशेता तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तस आमी अनुभव केलो मोग एकामेका दिवंकी देवान आमचेर दाखयल्ली काकुळट आमी एकामेका तें वांटून घेवंकी आज आमकां आपोवणें आसा तर आज मस्तपटी आमी देवातोन काकुळट मागला वय देवान आमचेर काकुळट दाखयला वय आमी हेरांक बोगसूंक आमी हेरांक तिस्स काकुळट दाखोवंक फाटीं सरल्या जाल्यार देवातोन आमच्या भाव भयणीतोन आतां बोगसणें मागया आमची जिणी आसतोन एक नवी जिणी आरंभ करूंक कृपा आमी आतां मागया आमचें उणेंपण समर्पण दिवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संस्कार मागले सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करप म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista काकुळट Krista काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट
महिमा देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या येता संसारी सर्वस्फोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेधार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकला स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटा आमची काकृत तू मापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया महिमेवंतानी मोगाळ बापा पुनर्जीवन जावन जेजून संसाराचेर जैत वेले आनी आमकां तुजी भुरगीं करून ते आपल्या जैतांत वांटो दिलो ह्या दिण्या खातीर संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता जिखलेलें जैत आमचे जिणयेन थीर जावच्याक आनी पाताक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळतल्या तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां चलोवन वर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप भावार्थ्यानो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखनातलो कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली धर्मदूत वोट सामर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो भुंयबाट आनी घरदार आसलेलीं आपणाचें पुरा विकून मेळिल्लो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयां सरशीन दवरतालीं आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे गरजे तेकीत तो वांटताले देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार किर्तनाची जवाबाची सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची
ताची विश्वासी दया सस्नाक बळटा. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्परा वाकून मोनो तासो विश्वासी मो सासना बाळता. आरोनाचे घराणे म्हणो तासो विश्वासी मोग सासना बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतले म्हणो तासो विश्वासी मोग सासना बाळता. सर्वेस्परातीन वाचूया कित्या तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बळटा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्या. हांव मरसोना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठिनायेन चलयलो तरी ताणें म्हाका मोरूंक सोडलें ना. सर्वेस्परातीन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ना बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातो जालो बांदपाचो मोल्या फातो. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्परातीन वाचूया कित्या तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ना बाळटा. सर्वेस्परातीन वाचूया कित्या तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ना बाळटा. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बागार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. देवाचें उतार हें. देवाचे उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी म्हणालो तोमासा, तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत म्हणता. पळय नासतना सत म्हणटली कितली बागी. हालेलुया 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 हालेलुया. असो तुमच्या
जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आसले. तोवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुमयाक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्ही. पळय नासता सतमनतात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनिकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवं नात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूच क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिजे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिजे. देवाचे उतर हे वाकाणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आज नियाळ करनासो कसो आमचो देव आमचो मोग करता. आनी मोग म्हणून सांगल्यार खाकोळत बिरमत आमचेर पावची मात्र न्ही. आमकां हर एकलें की पाटी ताजे सरशीं आपोवन हाडचें, स्विकार करचें म्हूण आमी समजून घेतलें. तुमचें हर एकलें तें म्हजें एक सवाल आसा. सो तुमी व्हडल्यान आन्सर दिव्यात, मोती ती आन्सर दिव्यात. सवाल कितें गे म्हळ्यार, तुमच्या कुटुंबांत आसलीं सगळीं, तुमच्या कुटुंबांत आसलीं हर एकलीं सोबीत दिसतात गे पळोवंक. स वरां भितर आन्सर दिवचें, 6 वरां मुग दिवचें हांवें. तुमच्या कुटुंबांत आसलीं सगळीं तुमकां सोड उरलीं सगळीं सोबीत दिसतात गे पळोवंक. सोबीत आसात गे? आसात गे? कितें सवका सांगता, व्हडल्यान सांगा, उदार मनाचें जायचें. आसात गे? ओके, आसूं तांकां सोडया. तुमी सोबीत आसात गे?
होय गे ओके तर आता अनेक सवाल तुम्ही सगळ्यांनी पॉझिटिव्ह आन्सर दिला मग ते दुसऱ्यांची तुमक बरो जाल्यार सांगता आसतना मस्त सोबीत आसा म्हण कोणा सोबायेन बरलीं कोणूच ना जाल्यार एक पडी तुमचें खंयचें कार्ड पळयचें खंय खंयचें वोटर आय डी पळयचें खंय मद एक पडी पळयला पुरो कितली सोबाय आसा गे म्हणून कळटा खंय पोर कोणी एकल्यान सांगिल्लें म्हाका वोटर आय डी पळयता आसतना हांव कितलो सोबीत दिसता म्हूण कळ्ळें आनी आतांच्या दगेक या वोताक कशें आसा हांव म्हूण फोटो काडल्या वेळार वोटर आय डी झेरॉक्स काडल्या वेळार कशें येता वेळार करपल्ले बरी तशें दिसता हांव तर आतां अनेक सवाल कितें गे म्हळ्यार आमी सोबीत दिसता जाल्यार कितें करीचें सोबीत दिसून कितें करीचें आमी सिंपल सवाल कितें करीचें हां हॅप्पी आसपाचें हां आनी सोबीत दिसता जाल्यार हां मेकअप करीचें करेक्ट आन्सर तें कितें करीचें आमी मेकअप करीचें बरी मुस्तायकी न्हेसाचें मदें मदें सामाक करीचें मुस्तायकी करेक्ट दिसता हांव की न्ही बरें कर दिसाचें सोबीत दिसता जाल्यार आमी कितें करीचें बरी मुस्तायकी न्हेसाचें आनी मेकअप मेकअप कित्याक करचें मेकअप कित्याक करचें सोबीत दिसूंक म्हळ्यार आमच्या मोतीन आतां आयलें कित्याक म्हळ्यार आमी नॅचरल आसले बरी सोबीत ना आमी मगाचें न्हू कितलें मेकअप केल्यार एक मिनीट फॅना परा बंद पडली म्हण चिंता एकच मिनीट करंट गेलें जनरेटर ऑन जावंक इल्लो वेळ जालो तक्षण कितें करता आमी पर्सींत की बोल्सांत आसलें हँड कर्चीफ काडून कितलें दग्गी म्हण एक पटी पुसल्या वेळार हाणें बरा मात्र ओरिजिनल न्ही गे हांगा मात्र ओरिजिनल मगाच्यान सोबीत दिसाचें जाल्यार आमचे भयणीन सांगिल्ले बरी मुखा म्हळ्यार एक हांसो आसाचें हांसो केदाळ येता मुखा म्हळ्यार आमकां काळजांत दादोसकाय पुरो संतोष आसा आमकां 2 भुरगीं देवान दिलात इल्लीं पोकरी व्हडना दोगां दिलात भुरगीं ओके पुरो म्हाका एक ल्हानशें घर मनशां दिल्या देवान पुरो म्हाका इतलें आमी अनेकलेचे घरा तिळटा म्हणसर आमकां समाधान म्हणचें आसता आनी आज पयल्या वचपांत आमी नियाळ लावन जाल्यार बोबट तेंचो तो मेळ सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांचे मुखा म्हळ्यार एक हांसो आसलो कित्याक हांसो आसलो कित्याक म्हण सांगल्यार तांचें म्हणलें कितें आसलें तें सगळ्यांनी कितें केलें सांगता जोमो केल्लें जोमो करन कितें केल्लें एक जोमो जाल्लें मागीर सगळ्यांक गरजेवंतांक पुरा वांटून दिल्लें आनी हांगाच तर बरयलां कितें बरयलां गे म्हळ्यार तांचे मदें गरजेवंत म्हणलें कोणूच नासलें खंय कित्याक गरजेवंत म्हणलें कोण नासलें मुजे 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 म्हण कोणी नासलीं आमचें आमचो जमो बाबट तेंचो जमो आमचो जमो आमी आमी म्हणटालीं हांव म्हणनातलीं कोणी कितें म्हणटालीं आमी म्हणटालीं आनी आज दैवीक काकुळतीचो आयतार आमी आचरण करनासतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां अनेक पटी सवाल विचारता हांव तुमच्या कुटुंबांत आसलीं सगळीं सोबीत दिसतात गे तुमच्या कुटुंबांत आसलीं हर एकलीं सोबीत दिसतात गे सोबीत म्हळ्यार तुमी घरा गेल्ल्या वेळार हांसून हांसून म्हणलें बरी स्वागत करचें पुरो आमकां इतलेंच आनी नाका चड मनशाक 100 करोडाचें चॅक दिल्यार लास्टाक कितें बरयता 100 करोड बरयल्या उपरांत 100 crores ओन्ली 1000 crores ओन्ली इतलेंच संवसारी जिणी मोगाचें न्हू त्या देखून आमकां जें कितें देवान दिलां आमी कितें करीचें एकामेकां वांटून घेवचें केदाळ आमकां आमच्या घरा या म्हणशें बघता इल्ल्या वेळ बसया इल्लो वेळ आमी करचया भायर वचेंत नाका आमकां भायर वचेंत नाका मोबायल पळोवचें नाका टीव्ही पळोवचें नाका आमकां घरच संतोष आसा एकामेका तें उलयता आसतना ताजोच काय म्हणशी बघता म्हण केदाळा बघता आमकां सगळ्यांक सोबीत दिसल्या वेळार कशी सोबीत दिसचें गे म्हळ्यार आमच्या कुटुंबान मोगाचें न्हू बरी खबर परगट करूंक जाय एक दीस एकलो तरणाटो म्हणलो फादर हांव एक तरणाटो
जेजूचे उतार हांवें मस्तुपटी वाचला, सुवार्ता नवो असलो मस्तुपटी हांवें वाचला. आनी जेजू म्हणटा वसा आनी परगट करा, वसा आनी परगट करा. आनी सगळ्यांकी तुमी कितें करीचे, म्हजे शिस्त करीचे. तातूंत जेजून सांगिल्लें बरी फादर, हांव पुरा कडेन हर एक गांवांक वता, दुसऱ्या धर्माच्या सगळ्यांकी सुवार्ता परगट करता म्हणालो. हांवें सांगलें गरज ना. पयलें कोणाक सुवार्ता परगट करीचे, तुवें पयलें तुजे घरा वचाचें. जेजून देंवचार लागले एका व्यक्तीक संपूर्ण गुण केले, सुटका दिल्ली. आनी तो म्हणलो सोम्या हांव तुजे सांगात येता म्हण धांवन आयलो. जेजून कितें म्हणलें ताका, नो, म्हज्या सांगात येवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें ऑलरेडी कितल्या जाणांक विंचून काडला, 12 जाणांक विंचून काडला. त्या देखून ती आसात. तुवें कितें करीचें आतां, तुवें तुज्या कुटुंबाक तुज्या सैर्य धैर्य तें वसाचें. आनी देवान तुका कशी काकुळट जाकयला तें तुवें हर एकलें तें वांटून घेवचें. आनी त्या देंवचार लागलेल्या व्यक्तीक जेजून सुटका दिल्ल्या वेळार थंय आसलेल्या दुकरांच्या हिंडांत ते देंवचार गेल्ले. मागीर कितें जालें, ते पुरो वयरतोन उण्ण नास जालें. आनी थंयसर लोक येवन म्हणलो तुवें हांगाच्यान बेग्गी वेचें बरें, कित्याक म्हळ्यार आनी देंवचार सोडयल्यार आनी इतले दुकर मरतात. आनी थंयच्यान वस म्हणल्या जाग्यार परत जेजू वता आसतना हजारांनी लोक सांगाता मेळ्ळलो. कारण कितें, कारण कितें गे म्हळ्यार वो व्यक्ती घरा घरा गेलो, कुटुंबादारांक गेलो, सैर्यांच्या घरा गेलो आनी म्हणालो जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केल्लें, हें म्हजें पास्ट लायफ आदल्या जिणी आनी आतांची जिणी पळया, कशी बदलला म्हजी जिणी आनी हांव कसो जालो पळया, कसो जाला पळया. पयलीं हांव सेमिस्त्रेन जियेतालो, आतां हांव खंय जियेता पळया, तुमचे मदें जियेता. सादो व्यक्ती जाला हांव, खालतो व्यक्ती जाला, समाधानेन संतोषान भरलो व्यक्ती, सोबीत व्यक्ती हांव जाला. तर मगाच्यान आज दैवीक काकुळतीचो अनुभव जोडली आमी हर एकली आमच्या घरा वचाचे. पयलें सुवार्ता म्हज्या घरातून तुमच्या घरातून आरंभ जाता. पयलीं आमच्या घरा वचाचें आनी सांगाचें सुवार्ता देवाची काकुळट हांगातून आरंभ जायचे. आनी थंयतून आरंभ जाल्ल्या वेळार मगाच्यान आमी नीज जावन आमचें सगळें कुटुंब, उणेपण आसता वय, पिडा आसता वय, खंत बेजाराय हर एकी आसता वय, जाल्यार आमी सर्व संवसारांत यात्रीक, कोणाक केदाळा खंय कितें म्हणलें कोणायकी कळीत ना. त्या देखून आसता पर्यंत आमी हर एकलीं सोबीत दिसाचें, सोबीत दिसचें म्हळ्यार वजें वाहून आमी जियेन वचकय आमचें वजें हळू करच्या, उणें करच्या जेजूक हर एक दीस आमी समर्पण दिवचें. म्हणल्यार आमी आराधना वेळार गीत गायलें, निन्न हागे प्रीतीसुवबरो यारू इल्ला, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. मगच्यान आमी पयल्या वचपान आमी पळयलें थंयसर उणेंपण आसलो कोणूच नासलो. कित्याक म्हळ्यार कितें म्हण इल्लें उणेंपण जालें म्हळ्यार विचारतालें कितें म्हण जालें गी, एनीथींग रॉंग, कितें म्हणे भोगलें गी, तुका कितें जाता गी, बेजार जाता गी, दुखता गी, हर एकी सारतालीं. उणेंपण कोणायकी नातलें. आज आमच्या कुटुंबांत मगाच्यान मस्त जण सोबीत दिसानात केदाळे वजें वोवूनच आसतात. तांचें वजें तुमी इल्लें हळू करीचें, उणें करीचें. कशें उणें करचें, तांचे सांगता बसा, इल्लो वेळ मागा, इल्लो वेळ उलया, इल्लो वेळ आयका, ते जाल्यार आमी कितें जाता देव काकुळटार म्हणलें संदेश हर एकलें आमी पावयल्लें बरी जाता. आनी जेजू कितें करता, आमी सुकून गेल्ल्या वेळार जेजू आमचे एकपटीन देवान आपयले म्हणटा आसतना, जेजून आपयल्या म्हणटा आसतना तो खंयच्याय कारणाकी सोडना. तुवें पाटी येता म्हण सारी तुज्या पाटीक पडटा. हें खंयसर कळटा आमकां. निमाण्या सुकराचें कितें घडलें तें पुरा पळयलें शीस. शनवार येता आसतना बियन तरतरून भितर बसलें शीस. सकाळच कितें करी लागलें आनी जालें न्हय. कित्याक म्हळ्यार जेजू कुर्सार मेलो, ताका निके पिलो आनी मुखार जालें. आमची स्टोरी क्लोज जाली. आमी आमचें बिझनेस परत रिओपन करीचें म्हूण पेद्रू एंड टीम खंय गेली, परत्यान खंय तोन आराम केल्लें गी थंयच गेली. ते म्हणलें हांव माश्टली पागोवंक येता, तुमी हांकां कितेंय करा, टेन्शन करना, हांव येता, म्हाका म्हजें बिझनेस कशें करचें म्हूण कळीत आसा. तो गेलो, तोच गेल्ले. मागीर उरले कितें करता हांगासर बसून. ते म्हणलें हांव येता म्हणलें, सगळ्यां थंय गेली. थंयसर गेल्ल्या वेळार
आमच्या जिवितांत निराश जाल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हूण बगल्या वेळार देवूच ना म्हूण बगल्या वेळार मोगाचे न्हू आमचो देव मोग करचो देव तूं खंय गेल्यारय तुका सोडचो ना आनी तो फाटीं येता आनी ताका दाखलो जाय गे आमकां माश्टली बगता आसतना माश्टले मेळ्ळे की एक्सपर्ट फिशरमॅन ताका माश्टलें मेळोंक वतना आनी जेजू थंयसर वेता आनी ताणें इसारचीं उतरां पळया भुरग्यानो जेवणां कितें म्हणून मेळ्ळें गी हीं उतरां कोणें इसारचीं मोगाच्यान आमच्या घरा आमच्या आवयन बापायन इसारचीं उतरां भुरग्यान पुता जेवले गे पुता तूं भूक लागता गे पुता म्हूण कोणें इसारचें आमकां आमच्या मायन आनी पप्पान वा डॅडीन इसारचीं उतरां जावन आसात तांकां त्या वेळार कोणाची गरज आसा म्हूण ताका कळीत आसलें जेजूक ती माश्टली बागोवंक गेल्ल्या वेळारय तांकां फाट धरून वेता कित्याक म्हळ्यार देवाची खाकूळ तूं म्हळ्यार तशेंच कोणायक जेजू सोडून घालना हर एकल्याच्या पाटी पडटा आनी तांकां पाटी हाडटा पर्यंतय तो सोडून घालना आनी एक दाखलो आमकां जाय जाल्यार येम्माऊच्या वाटेर पळया लुकाच्या सुवार्थेंत 24 अध्यायांत पळयता आमी निराश जाल्ले दोग शीस सल वेता आसले आनी वेता आसतना एकामेका ताणें तेंच उलोवचें तो एक प्रवादी म्हूण आमी चिंतलें आमकां सुटका दिता आमकां हर एकलें की एक अधिकार मेळटा म्हूण चिंतलें जाल्यार आतां पळय कितें जालें निराश जालें आमच्या कुटुंबांत ती कितले गी आमचे बावो भयण तुमची भुरगीं तुजो पती वा पतीण तुजी आवय वा बापय धाकटू वा भयण अशेंत जिवितांत निराश जावन उजवाडाच्या गांवांतून काळोखाच्या गांवांक पैणकर नासात न्ही गे मोगाचें न्हू पैणकर नासात म्हळ्यार तूं आज जेजू बरी तांकां सांगात दीच पो रातीं मेडिकल कॉलेजींत शिकचें एक भुरगें सुमार एक रातीं 12:30 फोन करून व्हडल्यान रडतालें व्हडल्यान इतलें व्हडल्यान रडलें की न्हिदुल्ल्याक म्हाका गतपडी जाग दोन फोन रिसीव करतना खंय आसा म्हणून कळना हांवें सांगलें जालें कितें फादर म्हाका नाका फादर हांव जियोंकूच नाका म्हाका हियर कंप्लिटली टॉर्चर करता फादर म्हाका जियोंकूच नाका म्हाका हें पराक जायना फादर मस्त कश्ट येता म्हाका प्लीज हेल्प मी म्हाका वंशचे बरी कांयच करनाका तर मरचे बरी एक मागणें करा फादर म्हणाली रातीं 12:30 न्हिदे जवळ खंय मागणें करचें इल्लोसो वेळ फोनार आयकलें कितें जालें सांग हरी की ताणें सांगलें ताणें सांगता आसतना लागीं एकांक 5 मिनट आसलीं कोण ना अर्दें आयकलें म्हाका अर्दें आयकना न्हिदले कडेन आयकलें उतरां पुरो आयकून जाल्लें मागीर हांवें सांगलें ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ असाध्य म्हणलें खंयचेय ना आतांच तूं मागणें करूंक आराम केल्यार तुका खंडीत जावन जेजू कुमक करता भियेनाका निराश जायनाका ल्हानशें मागणें केलें 2 देवाची उतरां सांगलीं हें उतार वास टेन्शन करनाका आतांच एक ल्हानशें मागणें करता मागणें केलें सकाळीं उठताना ताकाच हांवें फोन केलें कशें आसय फादर आय एम रिलॅक्स्ड कांय प्रॉब्लम ना आय एम हॅपी नो प्रॉब्लम म्हणलें न्ही जालें कितें तुका ना म्हाका तें मस्तू स्टडीज हेवी जाल्या म्हाका जावना आनी घरा गेल्यार मम्मी म्हणटा तुवें हायेस्ट मार्क्स काडून घरा येजे नाजाल्यार घरा पांय दवरूं नाका तो म्हूण सांगलें म्हाका मस्तू स्ट्रेस जाता फादर सोंसूंकच जायना कोणाक फोन करचें म्हूण कळुना तुमचें आमचें हेल्पलायन आसा युथांचें ताका फोन केलें हांवें थँक्यू फॉर द प्रेयर फादर हांवें ताका वचून ताजी एग्जाम बरोवंक हेल्प करुना एसायनमेंट बरोवंक हेल्प करुना शिकोवंक हेल्प करुना भियेनाका पुता कितलें जाता तितलें शिक टेन्शन करनाका मोतीन कित्याक म्हळ्यार शिकपाक वर्तें तूं वाचल्यार जायना शिकप डिग्री पुराय मेळचे नाजाल्यार खंय तर मेळची डिग्री त्या देखून कितलें तांगता तितलें बरें करून शिक टेन्शन करनाका ही उतरां आयकल्लें ताच्या भुरग्याक कितें एक बरो वसो मेळ्ळें बरी जालो तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुज्या कुटुंबांत ती असले कश्टांत तूं वळवळटलीं कितलें जण आसूंक पुरो जावंक पुरो उतार प्रायंत जावंक पुरो उणेपणाच्या जिवितांत येम्माव म्हणल्या वाट्यार सल नासले कितले गे आमचे भाऊ भयणी भायर नान मोगाच्यान आमच्याच कुटुंबांत आसात आमच्या बोगल्यान बसुल्लीं आसा जावंक पुरो सांगाता जी येतलीं कितलीं जाणां आसात तीं उलोवंक भोगतात कितें उलयजे सांगिजे म्हणशें तांकां भोगता जाल्यार आयकतलीं कोणूच ना आयकूनचें पयलेंत जडजमेंट आमी दितात त्या देखून तोंड उक्तेंत करनात वगैत आसतात लास्टाक डिप्रेशनाक गेल्ल्या वेळार आमी सांगता मुजे कडेन म्हणून तुका सांगीत आसलें गी न्ही ताणें सांगूंक आयल्या वेळार तुका आयकूंक वेळूच मेळूना न्ही त्या देखून येम्मावू वाटेर सल वेता आसतना
निराश जाल्ली घडी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान एक ना एक दीस आयिल्ले अनुभव आमकां आसा. त्या वेळार जेजू सांगात दिता, बरवसो भरता, पवित्र पुस्तकान कितें परा बरयलां, कितें घडलां तें कशें घडलें आनी कित्याक घडलें म्हणलें हर एक तांकां समजयता. पयलीं आयकता मागीर समजयता. आनी सांगाता बसून जेवण करता आसतना उंडो मोडुल्ल्या वेळार तांचे दोळे उगडले. आमच्या घरांनी मोगाचें न्हू, आमी सांगाता बसून जेवण करता आसतना एकामेकाक मोगान वाडुल्ल्या वेळार म्हजी म्हणली कोणगी आसात म्हण आमकां भोगता मोगाचें न्हू, म्हणचें भोगता. आतांच्या संवसारांत टीव्ही मोबायल आयिल्ल्या वेळार आमी एकामेका वाडचें आमी विसरल्या, एकामेका सांगाता बसून जेवण करचें आमी विसरल्या. आतां दैवीक काकूळट आमकां हर एकलें की आमी अनुभव जोडिचे जाल्यार तुमच्या कुटुंबाची हर एकलें सोबीत दिसाचें तें कितें करीचें. पयलें जावन आसा आमी ह्या संवसारी पयना वेळार आमच्या कुटुंबां सांगाता आमी चलोवंक जाय. आनी निराश जाल्ल्या वेळार उणेपणान बगल्ल्या वेळार तांकां जायना इम्पॉसिबल म्हणल्या वेळार तांकां तितलें कर पोता म्हणची आवय बापाय जाय. हांव आसा मम्मी टेन्शन करनाका म्हणची भुरग्यांची गरज आसा. तें जाल्यार मात्र मोगाचें न्हू. तुमी कोणीय बरी मुस्तायकीन सजे म्हण सांगून ना, सोबीत दिसूंक तुमी कोणेय मेकअप लिपस्टीक जायचे म्हण सांगून ना, हर एकलें सोबीत दिसता. कित्याक म्हळ्यार सोबाय ओन्ली स्कीन डीप, हांगा मात्र सोबाय दिसची, भितर कलर पुरो एकच. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बेडी न्हू. जेजू पाटीक पडटा. तुमी तुमच्या कुटुंबांत कोणीय निराश जाल्ल्या वेळार आमकां कोणूच ना म्हण सांगिल्ल्या वेळार तुमी तांच्या पाटीक पडाचे. आनीक दाखलो आमकां परमेश्वरान मेळटा. योना प्रवादी विशयांत आमी आयकता, एक पटीन देवान कोणाक म्हणी आपयलें म्हळ्यार तांणी तें काम करता म्हण सरी देव तांकां सोण घालना. त्या देखून देव तुमकां राखता. एकच मिनट आमी सगळे आमचे दोळे आमी तांकया म्हणटालो आमी आराधना वेळा आमचें कुटुंब, आमचें घराणें, आमच्या कुटुंबान निराश जाल्ल्या हर एका व्यक्तीक समर्पण दिलें. आज आमी एकच मागया, जेजू आज हांव घरा वेता आसतना ते काकुळतेचो अनुभव हांवें हर एकलें की दिवंक जाय. हांव म्हज्या कुटुंबांत घराण्यांत हांव काम करच्या जाग्यार हांवें वेच्या हर एका जाग्यार बरी खबर हांवें परगट करीचे. सुवार्ता गुड न्यूज हांवें परगट करीचे. गुड न्यूज कितें? जेजू आमचो मोग करता. दुसरें जावन आसा आमचो देव काकुळदार मोक्षिता, आमचो देव दयाळ, सुखी अपराधां मोक्षिता. जेजू म्हाका तुजें समाधानाचें, शांतीचें, काकुळतेचें हातेर कर, परिवर्तन कर. आमेन. उबे रावया. आमच्या बाबर्तची उसारणी आमी करया. सत म्हणटा देवाक, सर्वोदरा बापा, सगळ्या आणि तुमच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या क्लास पुत्रा आमच्या सोनिया तो पवित्र मेरी गर्भे संभवलो, अंगामध्ये तान जन्मलो, पोंस पिलाताने कोसुसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आणि ताकाने केलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्याक परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्वोदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंता जिवांच्या आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचे बोगसाणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचो देव दयाळ आनी काकुळदार आमची मागणी आयकता. ते आमच्या देवा मुखार सर आमची गरजां ते सवा समर्पण दिवन आतां भक्तीपणी मागया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पोळी सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुझ्या पुता पुनर्जीवन जेजूतय एकवटान रावून तुजे परजेक जिविताचे जरीशे पावयशे कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी तुजेर पातयेवन लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी वावर करीशे तांची मोत उजवाडाय. तशेंच मुखल्या एलिसावान जाणवये बरेत मुखेल्यांक विंचून काडूंक आमकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां घाल. फिरगस एक समुदाय म्हणलें वळखून एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस पिडेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. तांचे पिडेतावन तांकां सुटका दी. तांची जतन घेतल्यांचेर तुजी विंचणार आशिर्वादां वोत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवरी एकठांय जाल्ल्या आमी तुज्या पुता जेजूतावन काकूळ तापणावन शांत समाधानान कुटुंबां जिणी जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमी उसारलीं आनी उसारनातलीं सर आमची मागणी मानून घे. आमकां मोगान आनी एकवटांत वाडय. आमचो बोवार्थ चडय. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. आकाश सोपून दिता तुझ्या हातांत सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ मोच्या धन्या. एकत्रेक म्हजो आवाज भेटून दिता. सर्वस्वचे तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो कानिको. उंडो आनी वाग तुका बेतोच्यो. घे बापा आमच्यो कानिको. उंडो आनी वाग तुका बेतोच्यो. सगळी मोजी जिणी तुवें दिल्लें देणे. उंड्या बायलां संगी भेटयता दिनपणी. काकुळदारा देवा देवी नितीदारा. दाखय तुझी दया लाभय तुझी कृपा. घे बापा आमच्यो कानिको. उंडो आनी वाग तुका बेतोच्यो. घे बापा आमच्यो कानिको. उंडो आनी वाग तुका तुझ्यो. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकट्या पवित्रतेच्या जगाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पुनर्जिवंत जेजू जैत संभ्रमून तुजी भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयता. तुजे पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी ताच्या रुपान जेजूचे महिमेवंत गाय वळखून आमचो बोवार्थ अदीक थीर कर. आनी त्याच कळवळायांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पियोंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर काळी तुका आमी वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसारांतले पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमचो मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळ दलभर निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 तळपारांचो सर्वेस परतू, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस पराची नावी येता ताताचे. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आमी समारंभता, तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आमी अथेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दरोड मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मुरये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे ती सपती, बागेवन धर्मदूत
आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन देर्घेपण म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां अंतरल्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुजे उदार कळतीन सर पातकांतलीं सुटाय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. पळय मोगच्यान होस्स काकुळदार सोमी ताणें आमचे पासून आपणाक तो मोडलो, कित्याक म्हळ्यार आमच्या मुखार म्हळ्यार एक संतोष सोडवणेचो उल्हास आसून दी, बरवसो आसून दी म्हणल्या कारणा पासून ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवंक फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तूंच म्हजो रसणार, तूंच म्हजो धनी, वाखणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें मोल,
वाकनी तुका काळजांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें येशू वाकनी तुका काळजांता Gesù उजवाड म्हजो सांडलेला आदर्शिल्लो विश्वास तुजेर म्हजो देवता तू जेजू केलोय म्हजो मोगनानी तुजे वसलो दावो तुजे सशी येता तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव वाकनी तुका काळजांता तूंच म्हजो रसना तूंच म्हजो धनी वाकनी तुका काळजांता सांगात मुसो वाईट वेळार आदार दिवसो ओपा तुझ्या संतोष घेतलो तू जेजू राय मुसो कुर्पेसो समदीर कसो तारो मोच्या जिविताचो तूच म्हजो आदार तूच म्हजें बळ वाकनी तुका काळजांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें येशू वाकनी तुका काळजांता उजवाड म्हजो सांडलेला आदर्शिल्लो विश्वास तुजेर म्हजो देवता तू जेजू केलोय म्हजो मोगनानी तुजे वसलो दावो तुजे सशी येता तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव वाकनी तुका काळजांता आमचे दोळे धांपिया तूंच म्हजो रसनार तूंच म्हजो धनी वाकनी तुका काळजांता दोळे धांपून जेजूक तोरो वेळा बी अर्गां दिवया आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी आराधन करया प्रार्थुया सर्वेस्परा जिव्या देवा पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुतान कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यात ह्या संस्कारा वरवीं थीर जाल्ले नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वसूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी दय करून बसा. गुड इवनिंग. आज आमी दैवीक काकुळतीचे फेस्त संभ्रमत आसतना ह्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां आमी पाठयता. हॅपी फिस्ट. थंय बोंतोनी तिशेनिशेन बसल्यांक सांगा पळय सेकेंड दिवन हॅपी फिस्ट म्हण. पाद्रापान काले म्हणलें ओडोल स्माईल दिजे म्हण गे. सो स्माईल काकुळतीची
एक खुणा आणि ती तुम्ही आता परगट केल्या. देव बरें करूं. आणि आईच्या ह्या फेस्ताच्या मिसाक प्रधान याजक जावन मात्र न्ही त्या पयलें आराधन सोलून व्हरूंक आनी देवाच्या ककुळतीचेर आमकां अर्थबरीत शिकोवन दिल्ले आसात. मनदीक बाब पियूस डिसोजा शिवमोग्गा दिएसीसचे याजक पयशिल्ल्या गांवांतावन हांगासर येवन तांणी आमचेर देवाची आशिर्वादां ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर आनी मिसा मुखांतर मागोवन धाडल्यांत. तुमचे सुमेस्तांचे नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर प्रत्येक जावन मंगळारातावन काल म्हणसर नोवेन आदारूंक तशेंच आईचे सक्रामेंताचे आराधनी सोलून व्हरूंक आनी आतां मिसाच्या बलिदाना वेळार अपुरबायेची कंतरां गावन आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक आदार दिल्लीं आसात. कथोलीक करिस्मातीक संचालन सेवा एकतार मंगळूर दिएसीस ह्या सगळ्या टिमाक तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या ह्या फेस्ताक मुद्दम रावलेलीं आसात डेनिस डिसोजा डेनिस डिसोजा मुखारी मनाची वात स्विकार करूंक आसा. कम डेनिस डिसोजा मेरला पदावो. फाटल्या 10 वर्सांच्या की चडीत सुमार 15 वर्सां डेनिस डिसोजा ह्या दैवीक काकुळतीतावन जोडलेल्या एका विशेष बेसांवा खातीर हें फेस्त हांगासर आचरण करते आसा. ताचे लागीं ताची साक्ष दी म्हूण सांगिल्लें हांवें, पूण तो इल्लो नर्गता, पूण ताणें म्हजे लागीं वांटून घेतलेलें आसा. दैवीक काकुळत विशेष रितीन ताणें ताच्या जिवितांत अनुभव केल्ली आसा आनी त्या देखून हर एक वर्सा अर्घ जावन हें फेस्त आचरण करूंक तो आदार दिता. तुका परत्यान एक पोटी हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांचे नांवे आनी याजकांचे नांवे देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा आमी मोरयेक इस्बे हाडलेलें फेस्त समरमतांव. युजली खंयच्या दिसा येता तें फेस्त कळीत आसा तुमकां? मार्चच्या 25 तारखेर. पूण ह्या फावटी फाल्यां येता. कित्या डेट मिस जाली? वय मार्चची 25 तारीख भाग्यवंत हप्त्याचो सोमार जावन आसलो. त्या देखून इगर्ज मातयेन हें फेस्त पास्का फेस्त जाल्ले उपरांत आनी पास्का फेस्ता उपरांतलो आठवडो 8 दीस जाल्ले उपरांत फाल्यांच्या दिसा आमी तें संभ्रमतांव. तशेंच आज संजेर तावन मंगळारा 2 परां पर्यंत हांगासर 8वी 9वी 10वी आनी PUCच्या भुरग्यांक एक देव आपोवणेचें शिबीर चलता. त्या देखून तुमच्या मागण्यांत हो एक इरादो तुमी दवरचो. हर एक आयतारा हांगासर 7:30 वरार आमी पवित्र सभेचें मागणें मागतांव. पूण ह्या मुखल्या 2 म्हयन्यांनी तें हांगासर आसचें ना. जुनाच्या पयल्या हप्त्यांत तें मागणें आमी परत्यान सुरू करतले. ह्या मिसांत 6 भेटोवणी केल्ली आसा. मनदीक बाब जॉन पिंटो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी निमाण्या बेसांवा खातीर उबी रावया. 1 minute, Father. Father, we also want to thank Father Stephen for giving us this opportunity to have this novena from April 2nd till yesterday, and today for giving us this shrine from 3 p.m. to right now. Father, we are so grateful to you. May God always have his choicest blessings on your missionary work. Thank you, Father Stephen. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे मोग कर. हालेलुया हालेलुया. ಸಮಾಧಾನವೇ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ.
ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಯೇಸುವಿನ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಾಧಾನವೇ 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 ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ 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 ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಮಾಧಾನವೇ ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಮಾಧಾನವೇ ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ 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 ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ 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 ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಾಧಾನವೇ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವೇ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ತಳಿಯಪೆಟ್ಟ ದೇವಾಗರ್ ಗಂಡಿವಿಯ ಸಕ್ಕಡ ಸಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜರಾನ್ ತಳಿಯಪೆಟ್ಟ್या ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ एकामेका 5 जणांक तुमच्या बवारींच्या प्रेज द लॉर्ड म्हणया बरें फेस्त मागया हॅपी फीस्ट म्हणया 5 जणांक तुमच्या बवारींच्या 5 जणांक विशीच्या